नमस्कार. आमचे हाय लिव्हिंग स्टँडर्डांतल्यान आमी भायर येवपाक लागून आमकां एक दीस असो जाय पडटा जो आमी सुशेगाद निसर्गाच्या सांगातांत घालचो. आनी अशाच वेळार पावसान आमी सोदतात ते निसर्गरम्य ठिकाणां. आनी आयज आमी आयिल्ले आसात ताकाच लागून तुमकां घेवन आंबोली ह्या घाटार. आंबोली हो घाट तसो आमी पळयत जाल्यार एरवी हांगासर लोक नासता, पूण पावसाळ्यान आमी पळोवंक शकतात ह्या घाटार जे आसा ते कितलेशेच लोक वॉटरफॉल पळोवपाक येतात. ते सुद्दां महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा ह्या प्रत्येक शिमेवयले लोक जे आसा ते हांगासर पावतात. आमकां ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा संडे आनी सॅटरडे म्हळ्यार शेनवार आयतार जे आसा ते हांगा मोस्टली क्रावडेड आसता लोक. आनी आयज पळयात कितले लोक जे आसा ते हांगासर आसात. हांगा ह्या दिसांनी जे आसा ते सरकार 20 रुपया घेतात पर हेड टिकेट आसा ती वयर वॉटरफॉलार वचपाक. तशेंच ल्हान ल्हान वॉटरफॉल आसात हांगा. तुम्ही पळोवंक शकतात हांगासर काय बरे हे निसर्ग आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हो वॉटरफॉल पळयात, हो जो आसा तो आंबोलीचो मेन वॉटरफॉल आसा. आनी ताज्या अशे कितलेशेच रस्त्याच्या सायडीक जे आसा ते कितलेशेच वॉटरफॉल आसात. तेजो पासून लोक हांगासर आनंद घेवपाक येतात. आनी आतां फायनली वॉटरफॉलाचेर वयतात. आनी क्रावड पळयात कितलो आसा तो, भरपूर जे आसा ते क्रावड. आनी असो जाता कितें आमी गोंयान आमी पळयतात की चडशे जे गोव्यातले लोक आसा ते हांगासर येतात तर कित्याक तर गोंयान जे आसा ते वॉटरफॉल आसा ते डेन्स फॉरेस्टांनी असतात. म्हळ्यार 2-2 वरां चलोन वयचे पडटात. पूण हो जो आसा तो रस्त्यारूच मेळटा. त्या कारणाक लागून जे आसा ते हांगासर मोस्टली आमकां हे विजिटर्स जे आसा ते आनी ट्युरिस्ट जे आसा ते पळोवपाक मेळटात. पळयात तुमी दूद सागरा वयले हांगासर फिलींग येतात. दूद कशें आसा ते उदक व्हांवतात. ह्या दिसांनी पावस जो आसा तो बंद जाल्लो आसात. आनी न्हांवपाक एक वेगळीच उमेद म्हळ्यार गरमी आनी थंडायेचो जो अस्वाद आसा तो हांगासर आयज आमकां आंबोली हांगासर घेवपाक मेळटा. आनी तुमी पळोवंक शकतात क्रावड जो आसा तो कितलो आसात. प्रशासन म्हळ्यार पुलीस जे आसा ते डिप्लॉय केल्लेले आसात हांगासर भरपूर. लोकांक जे आसा ते वयर चडपाक दिनात कित्याक ते वारंवार जे आसा ते इन्सिडंट्स हांगासर घडत असतात. आनी तुमी पळोवंक शकतात ट्राफीक आसात. आतां आमी हे ट्राफिकेंतल्यान हांगासर जर आंबोली येतात जाल्यार 4-5 पॉयंट जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटात. म्हळ्यार हांगासर आंबोली हो वॉटरफॉल, तशेंच वयर 10 किलोमिटर वयर गेले काय कावळे आसात. हांगासर एक पॉयंट आसात थंय तुमी आतां आमी वयतलेत. पयलीं आमी हांगासर आतां जेवण घेतलेत कित्याक तर घाट काडूनच जी आसा ती जेवणाची वेवस्था आमकां करपाक मेळटा. म्हळ्यार हांगासरचे आतां ते बारीक बारीक गाडी आसात. पूण जेवण जर जाय जाल्यार आमकां वयर घाटाच्या वयर वयचें पडटात. पळयतात कर्नाटका, गोव्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यान कितल्योश्योच गाडयो पार्किंगे पासून मेळनात. आनी जे घाटा वयल्यान हांगासर ट्रॅवल करतात जे लोक तांकां पासून हांगासर त्रास जाता ह्या 2 दीस ट्राफिकेक लागून. पुलीस जे आसात हांगासर डिप्लॉय केलेले आसात भरपूर. कित्याक तर हांगासर कोणाक कांयच जावचें न्हू म्हणून. कित्याक इन्सिडंट्स जे आसा ते परत परत ह्या पॉयंटाचेर जायत असतात. ट्राफीक जे आसात ते हेवी आसात आनी ट्राफीक पुलीस जे आमी पळोवंक शकतात. आतां आमी बरे न्हांवले हांगासर वॉटरफॉलार. आनी आतां आमी वयतात कावळे साद. म्हळ्यार कावळे साद तुमी पयलें आसतलें तेज्यान पयलीं आमी वयर जेवण घेतलेत. आमचो सैरू बाबा हांगा चलतात पळयात. एस कमॉन सैरू. ट्राफीक पळोवंक शकतात तुमी. बाकीच्या दिसा हांगासर येवचे कित्याक तर संडे आनी सॅटर्डे जे आसात ते हांगासर क्रावडेड आसात. तुमकां हांव स्पेशली सांगतात की येतात जाल्यार सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार ह्या दिसांनी येवप. आनी खास करून पावसाळ्यान हे आमकां हांगासर हे पळोवपाक तुमी पळोवंक शकतात धुके ह्या सह्याद्रीच्या पर्वतांचेर. आनी हेज्याकूय पॉयंट जो आसा तो कावळे साद जावं हिरण्यकशी जावं महादेवगड हाजेर जे आसा ते सेल्फी पॉयंट आमी म्हणूंक शकतात. जे दरी आसात त्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. आमी आतां वयतलेत. आमी आतां जेवणाक रावल्ले आसात. आनी बरे पैकी हांगासर जेवण मेळटात. गोवन, महाराष्ट्रीयन स्टायल जावं कर्नाटका स्टायल जायते तरेचें आमकां हांगासर जेवण पळोवपाक मेळटात. आनी ट्राफीक वयता थंय आसात. आमी आतां कावळे साद ह्या पॉयंटार पावल्ले आसात. तुमी कितल्याशाच व्हिडिओनी पळयला आसतलेत. म्हळ्यार हांगासर जर येवना तरी आसतना तुमकां खबर आसतलें हांगा जो आसा तो वॉटरफॉल आसात. आनी तो वॉटरफॉल आमकां वयल्यान पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार दरी आसा. आनी आमी पळयलां आसतलें हांगासर जें कितें उडयता ते आसा ते रिटर्न वयर येतात. म्हळ्यार उदक जें आसा ते भाप जावन वयर येतात. हें आमकां हांगासर दृश्य पळोवपाक मेळटात. आनी हांगासर येवपाक जे आसा ते पंचायत जे आसा ते 50 रुपया घेतात. आनी बरे तरेचे रस्ते हांगासर आमकां कॉन्क्रिटचे पळोवपाक मेळटात. आनी पळयात व्यू वाव हो आसा आमचो निसर्ग. सह्याद्रीन भरिल्लो हो कोकणांतलो आमचो निसर्ग आमकां पळोवपाक मेळटात.
ह्या सायडी व्हडली दरी आसात आनी हांगासर खुबशे इन्सिडंट जाल्ल्या कारणान हांगासर जे आसा ते हांगा पासून पुलीस बंदोबस्त कडक आसात, कित्याक तर हे आतां आमी बॅरिकेशन पळयलात. तरी आसतना लोक जे आसा ते भायर वचून सेल्फी काडपाक सोदता, व्हिडिओ काडपाक सोदतात. आनी हो जो आसा तो वॉटरफॉल ब्युटिफूल, वाव, हो आमकां वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटात. आनी इतले मन सामकें शांत जाता हांगासर येयल्या उपरांत. प्रत्येक मनीस जे आमी स्पेशली म्हणटा आमी गोंयकार, तांच्यांनी हांगासर एकदां येवन आनी तुमी पळोवंक शकतात उदक जे आसा ते वयर येतात परत. म्हळ्यार हांगासर उबे रावल्यारूच जे आसा ते पावस नासतना पासून हांगा दिसतात. हो आसा आमचो सह्याद्रीचो पट्टो. आनी कितलेशेच हांगा वॉटरफॉल आसात, तुमी पळोवंक शकतात हांगासर उदक जे आसा ते रिटर्न येतात. आतां ह्या दिसांनी पावस कमी आसल्या कारणान ते सगळे फिलींग जे आसा ते हांगासर ना, पूण तरी आसतना पळयात हे जे आमकां दिसता ते उदक जे आसा ते परतून येतात. हे आतां बॅरिगेशन केल्लेले आसात, कित्याक तर हांगासर कितलेशेच इन्सिडंट जाल्लेले आसा आनी हे दरीन जेन्ना कोण पडत बी जाल्यार ताका काडपाक जे आसा ते खूब त्रास जाता. स्पेशलिस्ट महाराष्ट्राच्यान हाडचे पडटात आनी ते कांय अनुचित प्रकार घडचो न्हू म्हणून हांगासर स्पेशल जे आसा ते बॅरिगेशन केल्ले आसात. आनी 5 उपरांत जे आसा ते हांगा पुलीस धांवडेच्या लोकांक आनी 5 जे आसा ते पुलीस गेल्या उपरांत परत जे आसा ते लोक हांगासर येतात. कितलेशेच वॉटरफॉल आसा ते आमकां हांगाच्यान पळोवपाक मेळटा. एक दोळ्यांक तृप्त करी सारके हो निसर्ग मन सोंपता. हांगासर तुमी मजा करूं शकतात. आवळीसाद वॉटर पॉयंट वॉटरफॉल. आनी आतां आमी हेज्या उपरांत वचपाचें आसा एरंडा न्हू अशें आयकून येयलां की 5 उपरांत खंय बी पुलीस घेयना, ताका लागून आमी आसा ते आतां आयिल्ले आसात ते म्हादेवगड. आनी सेम पॉयंट हो म्हादेवगड आसात, तुमी पळोवंक शकतात. आनी हांगासर जे आसा ते म्हादेवाक समर्पीत एक मुर्ती आसात आनी एक लिंग हे आसात. बरे तरेचो सीन हांगा आमकां पळोवपाक मेळटात. हांगासर सेल्फी पॉयंट एकदम मस्त आसात. आमी हांगासून पुलीस गेल्या म्हणून आमकां हांगासर सकयल आमकां देंवपाक एक वाट आसा, थंय मातशें रिस्क घेवन सकयल देंवले आनी फोटो काडलो आनी आसा तशें वयर आमी येवन रावले. बऱ्यापैकी हो पॉयंट सेल्फी पॉयंट आमी पळोवंक शकतात. निसर्गाची मजा घेतलो जाल्यार हांगासर येवप एक तर न्हांवन जाता आनी दुसरें म्हणल्यार हे पॉयंट जे आसात ते पळोवन सामकें मन सामकें भरावन जातात. मस्त बेगी हे सेल्फी पॉयंट आसात हांगा. जर आंबोली घाटार येयलो जाल्यार पुराय हो परिसर आसा तो तुमकां भोंवून जो आसा तो दिसभर तुमी घालूंक शकतात. फक्त रात जाल्या उपरांत हांगासर बेगेंतल्या बेगीन वचपाचो प्रयत्न करूंक जाय, कित्याक तर एक तर डेन्स फॉरेस्ट आसा हे आनी हांगासर लोक वस्ती आसा ती कमी आसात. आतां आमी हांगासर येयल्या म्हादेवगड, थंय तुमकां 4-7-8 किलोमिटर एक गांव पासून मेळचें ना. फूल जे आसा ते रिजर्व फॉरेस्ट आसा, सह्याद्रीचो पट्टो आसा हो. आनी ही दरी आसा सेम जी आमकां कावळसाद हांगासर पळोवपाक मेळटा, सेम हांगासर दरी आसा आनी तुमी धुके पळोवंक शकतात. हांगा जो आसा तो पावस केन्ना येयलो आनी केन्ना वयता तोच कळना, म्हळ्यार धुक्यानूच तुमी हांगासर भिजतात. म्हळ्यार एक वेगळे तरेची फिलींग हांगासर निसर्गाचे आमकां पळोवपाक मेळटात. एक दीस आसा तो आमी हांगासर बिंदास घालूंक शकता असो हो परिसर आसा. जशें की स्वर्गान पावलेल्या भशेन हे स्वर्गच आसा आमच्या कोकणांतले. पळयात कितली रम्य अशी जागा आसात. म्हणून म्हणटात जर तुमकां ह्या दिसांनी वॉटरफॉलार येवपाचें आसा तर एकदां विजीट दियात ह्या पॉयंटाक जावं आंबोली जे घाट आसा थंय येवन जो आसा ते एक दीस घालयात. थँक्यू वेरी मच.